Just imagine. इष्टानो बरो जेवण आयला आत्ता 12 रुपयावाले न्हू आनी 5 रुपयावाले बी न्हू. राज बब्बर सांगता ते 60 रुपयावाले आमची गोवन थाली. एक दीस न्हू एक भिकारी न्हू प्रायम मिनिस्टरा कडेन भीक मागपाक लागलो. साहब 1 रुपया दे दो खाना खाना है. तेजेर प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग म्हणपाक लागलो 1 रुपया नहीं 1000 रुपया दूंगा. पहले ये बताओ यूपीए की सरकार में 1 रुपये में खाना कौन दे रहा है. इष्टानो यूपीए सरकारान 1 रुपये में खाना कोणी देव ना देव पण कोण तरी यूपीए सरकारान कोई है जो मुफ्त में समोसा केक पैटीज बांट रहा है. कौन है वो? कौन है वो इंसान? वो कौन है? वो कौन है? ये भला कौन है? इसका नाम है क्या? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? बोलो कौन है वो? रेजिनाल्ड है वो. दिस इज अगेन्स्ट पार्टी पॉलिसीज. आय मीन प्रेस घेवपी मनीस पर्सनल लेवलाचेर देंवन सकयल सामोसा केक पॅटीस बी वाटू शकना. तो तेणी बसपाचें काम न्हू. इतल्यो प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो रेजिनाल्डान पण बेसिक्स आजून खबर ना तेका. 1 मिनीट तेका सारकी बरी तंबी दिता दमदाटी करता. वया फोन करुया. हॅलो रेजिनाल्ड बाबा कितें चल्ला? सुभाष शिरोडकर उलयता. पार्टी फंड असो वेस्ट करप. सामोसा केक चाव कितें? इलेक्शनाक अजून 3 वर्सां उरल्या आनी आमी ओपोजिशनान आसा मरे. याद ना तुका? राज बब्बराचो आत्तां फोन येयल्लो. तो एका कडेन म्हणटा 12 रुपयान जेवण मेळटा आनी तूं हांगा सगळे वाटीत आहा. आतां हांव कितें एक्सप्लेनेशन दिवं? म्हाका एक्सप्लेनेशन दी म्हणटा तो. आतां कितें सांगपाचें हांवें? नेक्स्ट टायम डोंट रिपीट इट. आनी हांव सुभाष शिरोडकर न्हू. हांव परेश बरो उलयता. जस्ट इमेजीन जातलो. बेश्टोच सेंटिमेंटल जालो सो दिसता. 1 मिनट रेजिनाल्ड यो मरे दिल्ली या मरे. केन्नाय 5 रुपयाचें जेवण बी मेळटा मरे थंय. थंय खंय 5 रुपयान दिल्ली खंय पोट भरून जेवपाक मेळटा. राज बब्बर सांगता. चल या मरे. चल जेवपाक या. अर्दे वर चल दिले. त्या म्हणसर म्हाजो प्रोग्रामूय सोंपतलो आनी तूंय फ्री जातलो. ह्या खातीर लोक म्हणटात की रेजिनाल्डा परस ह्या खातीर लोक म्हणटात की रेजिनाल्डा परस विष्णू वाघ बरो. रेजिनाल्ड एकाच फोनार उलयता म्हटल्यार अर्दे वर मागता आनी विष्णू वाघ पळयात मल्टी टास्किंग आनी नाका तें आस्किंग. Just imagine. हॅलो विष्णू म्हाका एक सांग तुजो फोन चलता? आनी मागीर घट धर तेका धांवत बी तो. ए जोक केला रे काय तू. बरें विष्णू म्हाका एक सांग. विष्णू ऑन 2 मोबायल एकाच टायमार फकाणां एका न्हू 2 मोबायलाचेर. बरें विष्णू म्हाका एक सांग. हे राज बब्बरान आमकां म्हटलां पळय आतां की 12 रुपयान खंय एक गरीब मनीस पोट भरून जेवं शकता खंय दिल्ली. आनी असलें 12 रुपयान जेवण आनी खंय मेळटा? तुका खबर बी आहा? कितें आयडिया? खबर ना. न्ही एकदां खबर ना काय 2दा खबर ना? तूं कितें खाता दिसता. सॉरी हा ESGच्या चेअरमॅनाक खाता बी तेन्ना डिस्टर्ब करूंक जायना म्हणजे भजी बिजी. मागीर करता. ओके पळयलें विष्णू वाघ सुद्दां म्हाका सर म्हणटा सर. आनी तुमी जोकर कॉमेडियन अवचीन कॅरेक्टर. आसूं ती सुद्दां नांवां म्हाका खूब आवडटा कित्याक ती प्रेमान म्हाका ही नांवां बहाल केल्लेली आहा. बरें आतां तुमकां ह्या आठवड्याचो प्रश्न. विष्णू वाघ म्हाज्या कडेन एक्झॅक्टली खंयच्या फोना वरसून उलयतालो? रायट सायडीच्या की लेफ्ट सायडीच्या? जो ही जाप सारकी दितलो तेजे प्रोजेक्ट JNNURM फंड करतलो. येस इश्टानो CCPचे खंय 1000 कोटीचे प्रोजेक्ट्स जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन हितूनसून ते करपाक पळयतात. जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन हेची खासियत म्हणल्यार ह्या स्किमीन कोणाकूच खावंक मेळना कमिशन.
बरे वी हॅव सुरेंद्र फुर्ताडो. आम्ही ऐकलं की CCPन 1000 करोडाचे प्रोजेक्ट्स पास केल्या खंय अंडर JNNURM. Sorry. हो देख 12 रुपयान मेळपी जेवणाचो न्हू इतले शुअर. बाय द वे सुरेंद्र, डू यू नो राज बब्बर? He's a very old good friend of mine. अशें इश्टान इश्टानो विष्णू वाघ म्हाका सर कित्याक म्हणटा तें हांव सांगपाक विसरलो, तें उरलेंच थंय. तेचे जालें अशें एक दीस हांव चीफ मिनिस्टराच्या एका फंक्शनाक गेल्लो तेन्ना हांवें CMाक थंय कांय प्रश्न विचारलेले. Just imagine. ओके, समजा जर ह्या वर्सा भितर डॉक्टर शेखर साळकर GCAचो प्रेजिडेंट जालो आनी थंय श्रीनिवासन BCCIचो प्रेजिडेंट परत येयलो तो, जाल्यार हितूनसून कितें अशें कॉन्फ्लिक्ट जावं शकता ऑर कितें, म्हणजे इट वील बी गूड ऑर नेगेटीव, वॉट इट वील बी? नाही, आता एक तो आसलो तूं म्हाका कितें करता, तुजें नॉलेज इन एज्युकेशन आनी त्या टीव्हीचें नॉलेज इन एज्युकेशन आसूं शकता. सो आय एन्सर यू सेपरेट. आयज तुमी म्हाका वळखले CM, आयज तुमी म्हाका सारके वळखले. You are discussing with me a higher end question. Let me, because that will not be understood if I do. हांकां कळचें ना ते TV जर्नलिस्ट, आमी मागीर डिस्कस करया, इंटलेक्च्युअल लेवल आमचें मातशें. CMच्या ह्या कमेंटा खातीर विष्णू वाघ म्हाका त्या दिसासून सर म्हणटा. इश्टानो, एक गजाल सांगा, इस समय कौन सा गाना कंट्रोवर्सी में है? बताइए बताइए बताइए. इस समय जो गाना कंट्रोवर्सी में है वो है तेलंगाना है. मेरा गाना तेलंगाना, मेरा गाना तेलंगाना. बरं, तेलंगाना 29 स्टेट केलेल्या. कोण म्हणटा उत्तर प्रदेशाचे 4 भागांनी तांकां डिवायड करा, कोण म्हणटा मुंबईक स्पेशल स्टेटस दिया, आनी तेजे वरसून वाद जाला. इट्स अ बॅड डे फॉर शिवा डे आफ्टर दीस कमेंट. हे पळोवन आतां म्हाका अशें दिसपाक लागलां की जस्ट इमॅजीन करपाक म्हाका सुद्दां एक सेपरेट स्पेशल चॅनल जाय, म्हणजे प्रुडंट कॉमेडी सेंट्रल बी अशें नांव आसूं शकता. कितें म्हणटा इश्टानो? नॉट अ बॅड आयडिया न्ही. इश्टानो, ह्या आठवड्यान परत पेट्रोल वाडलें, डिझलूय वाडलें. तेचें म्हाका आश्चर्य दिसना. म्हाका आश्चर्य दिसता की ह्या आठवड्यान लास्ट 8 दिसान दिग्विजय सिंगान एक सुद्दां स्टेटमेंट दिल्लें ना. सरप्रायझिंग. जेवण पचलें काय तेका? Just imagine. आणि इश्टानो, चैन से जीना है तो जाग जाइए. जस्ट इमेजिन करपाचो असा एक सनसनीखेज खुलासा. जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो एग्जाम्स में कॉपी करते थे या नहीं? कैसे करते थे? पेज पे, कंपास बॉक्स में, बेंच पे लिखकर. लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस उंगली पर 15 मिनट की स्पीच कॉपी की जा सकती है. जी हाँ मित्रों, ये करिश्मा कर दिखाया है गोवा के आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी ने, जिन्होंने 15 पन्ने वाली स्पीच अपनी इस छोटी सी उंगली पे लिख के उसे कॉपी की है. The most clean food, nutritious food, as rightly pointed out by Dr. Dalvi. I would switch over to another aspect. The speakers who are invited. Speakers should be hygienic growth, mental growth, intelligence. कशा आवश्यक असा हे गजाली कवर जातल्यो. One important aspect probably would not be covered. And that is more important. नेक्स्ट डे म्हणजे दुसऱ्याच दिसा मिनिस्टराक आमी त्याच्या कॅबिना भायर ताका आमी गाठलो. कॉपी मारून स्पीच उलयता म्हणजे कितें? फकाणाली सगळीं. दिस इज अ व्हेरी बॅड प्रेसिडेंट. मिनिस्टर, तुम्ही स्पीच बाय हार्ट करून येवंक ना आणि वयरसून बोटाचेर ती बरोवन हाडली, कॉपी केली. तुम्ही ती पाठ कित्याक करूंक ना मिनिस्टर? हे पळय, तसो गेले एक फाटलो म्हयनोभर, ह्या म्हयन्या जुलयभर तुम्ही 10 मिनटाची बारीकशी स्पीच पाठ करता आणि ती जायना. जस्ट इमॅजिन. तुमचे 4-5 फ्रेंड्स सुद्दां सांगताले की तुम्ही खंय इश्कोलान आसतना भरपूर कॉपी मारताले म्हणून. कॉपी मारपाक एक्सपर्ट आसले का तुम्ही? तो एकटो कोण तरी सांगता. पूण ही गजाल खरी धरा, जो एकटो होता सांगू, पण ही गजाल खरी धरा. बरें, मॅट्रिकेच्या एग्जामीक, SECच्या एग्जामी खातीर तुमकां अभ्यास करपाक कितले दीस गावलेले? म्हाका 30-32 दीस का 33 दीसूच मेळ्ळले. पुरो असले भुरगीं स्टेट रँक मारता इतल्या दिसांनी स्टडी करून, आणि तुम्ही मॅट्रिकेच्या एग्जामीक सुद्दां कॉपी मारली. कांट बिलीव इट मिनिस्टर. यू आर एक्सपोज्ड. आय एम सॉरी टू से, बट यू आर एक्सपोज्ड मिनिस्टर. बरें, आतां खंय क्वेश्चन पेपर एग्जामी पयलीं भुरग्यांक दिवपा खातीर एक ऑर्डिनन्स हाडपाचे आसात, आणि हे लिगलायज करपाक सोदतात खंय तुमी.
आणि तुम्ही या संदर्भात खंय शिक्षण मंत्र्याकडे उलयल्या सुद्धा खंय हां? In larger interest, it is need of the democratic society. क्वेश्चन पेपर एग्जामी पयलीं भुरग्यांक त्यांच्या हातान दिवप तशें करीत जाल्यार रिजल्ट 190% लागतलो, गोंधळ जातलो. डू यू हॅव एनी आयडिया? पळया न्ही. कुत्रो चावलो जाल्यार GMCन वखद अवेलेबल ना, फार्मासीनी सुद्दां मेळना. केन्ना अवेलेबल जातले रेबिजांचे वखद? 6 म्हयन्या पयलीं तुमी वचन दिल्लें एसेंब्लीन आनी आतां शाण्या 2 जावन 35 मिनटां जाली. पळय घड्याळ कडेन पळय. पळय 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 पळय. जेन्ना एक पॉलिटिशियन रिपोर्टराच्या प्रस्नाचेर शाण्या म्हणून जाप दिता तेन्ना ताच्या खानार हात दवरता. समजो मामला खतरनाक हो रहा है, डोंट एंग्री मी म्हणटा पार्सेकर. सर कूल डाऊन सर कूल डाऊन. सर त्याचो प्रश्न सोडा आणि माझा एकूच लास्ट प्रश्न हांव मातसो आन्सर करा. गोव्यांत कितल्यो पंचायती आसात सांगात पळोवया. गोव्यांत 190 पंचायती आसात. 190 पंचायतीचे पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच म्हटले जाल्यार 1200 गव्हर्मेंट लोकप्रतिनिधी जातात. कन्फर्म झाले. लक्ष्मीकांत पार्सेकरच ह्या कन्फर्म झाले ना. मिनिस्टर बळकलो म्हणटना डिफरंटूच दिसता न्ही. आणि ताका परत नॉर्मल करतलो जाल्यार त्याच्या खात्याचो प्रश्न विचारपाचो, मागीर तो नॉर्मल जाता. आत्तां केलें न्ही. शी प्रकरण खंयच्यान खंय पावलें न्हू. कॉपी मारता त्याच्या वयरसून कोणाक तरी मारता हेजेर पावलें. गॉडशी गोंयचे पॉलिटिक्स पयलीं भशेन उरलें ना आतां. पर्रीकर बॉयज आर बिकमिंग डेंजरस डे बाय डेज. बारीकसो ब्रेक. अरे हांव न्ही खंय वता, म्हाका एक ब्रेक घेवपाक जाय, पण तेच्या पयलीं एक बारीकशी अनाउन्समेंट जी हांव करता. जर तुमच्या भितर बरो कलाकार आसा, बरो मिमिक्री आर्टिस्ट आसा, तुमी बरी कॉमेडी स्क्रिप्ट बरोवंक शकता, तुमी एक्टिंग करूंक शकता, स्पेशली कॉमेडी, जाल्यार जस्ट इमॅजिनाक तुमची गरज आसा इश्टानो. प्लीज डायल ऑन दीस नंबर 8390540510 आणि तुम्ही येऊन मेळात, हांगा ऑडिशन दियात अँड यू कॅन बी अ पार्ट ऑफ जस्ट इमॅजिन इन इट्स फ्युचर एपिसोड्स. सो डोंट फॉरगेट अँड लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाव. रोखडो येता. Just imagine.